नाम क्या है इसका? नाम क्या है इसका? पानी कितना बोला है मैंने को ऑलरेडी। हाँ बोला है। कौन सा पानी आ रहा है ये? ठीक था ना? अपने ये क्या बोला तुमने मैनेजर को? नहीं, मैनेजर को बोला ये सेप्टिक टैंक खाली करके गया है। हाँ लेकिन वो फिर से तो अभी देखो ये नेचुरल वाटर है, नेचुरल वाटर है तो वो देखो अच्छा कितना पानी अच्छा है, वो आपने सेप्टिक में ख़राब किया है। इसका कौन जिम्मेवारी कौन लेगा? ये अभी देखो पानी कितना जाता है, देखो खाली करके जाओ नहीं तो कुछ भी करो, ये तुम्हारा प्रॉब्लम। ये हमारा ओपन है रे? ये ओपन है ना। बारिश अभी देखो आपका जिसका ओनर है उसको मालूम नहीं है सेफ्टी क्या करके, तो पानी का एक कैसा ये किया तुमने मैनेज? आपका मैनेजर ने इधर देखना चाहिए। ये देखो ये बब्बू मर रहा है इसको, ये कौन देखेगा? और देखो खेत में जाएगा, किधर किधर पानी जाएगा, वो सब टॉयलेट का पानी किधर जाएगा? ये पूरा बांस मार रहा है इतना, हम लोग परेशान होते हैं इधर। हमारे जितना लोकल है सफ़र करता आपके वजह से। तुम्हारा वो गार्ड है ना तो उसका ओनर को भी है ना तो उसको बोलो रिपेयर करने के लिए, और इधर सेप्टिक नहीं चाहिए उसको बोलो, इधर सेप्टिक नहीं चाहिए। ठीक है, ये देखो नेचुरल पानी जा रहा है, ऊपर पहाड़ है, पहाड़ से पानी जा रहा है, ये पूरा नेचुरल पानी है। अभी पानी मिलता नहीं किसको पीने को, तुम तो खरीद के लेके आता, हम किधर से लेके आने का? हमारे पास पैसा है, वो मैनेजर को बोलो। संदीप सर नमस्कार, माझे नाव चंदन मांद्रेकर आणि हांव आसगांव वळवाळान रावपी। आयज हांवें पळयलें की एक तेंची आयज व्हडली व्हडली विलां आहा, पण तेंचे सेफ्टीक पळय हांगा रस्त्यार आसता, कारण कितें आमचो नॅचरल सोर्स आहा, एक उदकाची बरी सोर्स आहा, आसगांव उदकाचें नॅचरल उदीक मेळटा आमकां। तेंच्यांनी हांगासर स्टॉप केला, पळय तुमकां दिसता हांगा उदीक व्हांवता, हे तेंच्यांनी खंय तरी बंद केला, म्हणून आयज ते सगळे गटरान वयता उदीक। तेंचे गुवाचो इतलो घाण मारता, वास पडला पळय, आतां येता वयता त्या लोकलांक सफर जावचो पडटा हांगासर। आमचे लोकल इतले हें करता की म्हाका फोन मारलो एकट्यान सकाळीं, बाबा हांगासर म्हाका सेफ्टी हें आहा, तूं काय फोन म्हणजे हें कारण कितें? हांगासरले वॉर्ड मेंबर आसता पळय निवडून दिता, हेंचें काम आहा की तुमी पळोवंक जाय, वास येयलो तेंच्यांनी येवन हांगासर पळोवन ते रिपेर करून दिवंक जाय, म्हटल्यार ते करिना, तेंकां हांगासर हप्तो मेळटा म्हणून ते हांगासर हें करता, म्हणजे हे त्रास कोण? आमच्या हांगासरले लोकलांक। हांव मागता कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण एका आमच्या हेल्थ मिनिस्टराकूय हांव कंप्लेंट दितलो, जावं पंचायतीन सगळ्यांक हांव कंप्लेंट दितलो, आयकना जाल्यार हांव कोर्टान वयतलो। कितले दीस जाले उदक येता? हे आतां 8 दीस जाले म्हणटा वास येता हिंकां। 8 दीस जाले? खंयच्या हॉटेलाचें उदक येता? हे पळय हे त्यो विला आहा पळय, म्हाका दिसता हितून 8-10 एक विला आहा, हांव नको कोणी तांकां परमिशन दिलो, तेंचे सेफ्टिकाचो इश्यू पळोवना, हेल्थान ते सेफ्टीक खंय घालता ते पळोवना, आनी हे पळय हे त्रास हे
पंचायत लागीत आसा सरपंच पंच मेंबर ह्या रस्त्या वयल्यान येता वयता तेंचो लक्ष वचोंक ना हेचेर. ते आतां पळय आतां तेंचें लक्ष वचोंक नाका ते फोन ते कुड्डेपणा करता हें हांव नको. हे आतां ते सरपंचाक नाल्यार कोणाक तरी विचारपा वॉर्ड नंबर 2 वॉर्ड मेंबर वॉर्ड नंबर 2 हे म्हटल्यार आतां पळय हे सफर जावचें पडटा हांगासर. म्हाका सांगा आयज आमी पळयला पावसाचो दीस सुरू जाल्ले आहा. पावसाच्या दिसान म्हापसा वाठारांत आमकां डेंगूचे काही दुयेंती मेवलेले आहा. ह्या बद्दल तुमकां कितें म्हणटा अशें जेन्ना उदक हांगा सिवरेज लीक जाता? कशें आसता ह्या खंयचे तरी विलाक हे पडलेले ना. ह्या तांकां दिसता की आज हे लोक हांगार मलेरिया जावन कितें तरी कसलें दुयेंस जावन लोकांक सफर जातले म्हटल्यार हे तांकां पडले तांकां जाय खाली पयशे ते पयशांचेरूच ते हे करता. ते उदीक एकटे हाडटा पण आमच्या हांगासर लोकल आहा पळय ते इवन टँकर हाडचे पडटा इतले त्रास जाता. पण आतां हे उदीक सांबाळटा तुमकां पयता उदीक सांबाळपाक कोण ना. ओके मरे रॉंग जावना मेळटा हे घे फूल हे खंयची विला ते